नमस्कार, हांव संध्या गोंयची धूव ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव एक वेगळीच रेसिपी घेवन आयलां। मटणाचो रोस कसो करप तो आमी पळोवया एक वेगळी पद्दतीन। चला तर आमी हो मटणाचो रोस करूया। हांगा हांवें एक कुकर घेतला। कुकरान आतां हांव तेल घातलां, एक 2 पळी तेल घेतलां आनी तितूंत 2-3 तमालपत्र घातल्यात, तेजपत्ता म्हणटात पळय ते, आनी मिरयाकण घातल्यात एक 7-8, लवंगां एक 4-5 लवंगां घातल्यात आनी हें सगळें मातशें तेलान बरें फुलोवन घेवप। हें बरें मातशें फुल्लें म्हणटकर तातूंत एक 2 कांदे हांवें मोठेच 2 कांदे बरें बारीक चॉप करून घेतल्यात आनी ते आतां मातशें हितून फोडणेन घातल्यात आनी तेय बी परतून घेवप। भरपूर पावस पडटा त्या कारणान बरें चमचमीत झणझणीत खायचें दिसता न्ही। आतां हांवें हातून 1 चमचो लसणीची पेस्ट, आली लसणाची पेस्ट आनी 1 चमचो हळदीचो पिठो घातला आनी तोय बी परतून घेवप। चड एकदम काळे कांदो जायसर हें करप ना, मातसो गोल्डन ब्रावन असो करप कांदो। आनी हांवें मटण बरें 2-4 वेळा बरें धुवन दवरिल्लें, मीठ बी लावूं ना, मीठ लायनासतनाच एक अर्द किलो सुमार हें मटण हांवें बरें धुवन दवरिल्लें। तें आतां हांवें कुकरान घालां आनी तें आतां बरें एकजीव करप। सगळें आतां फोडणें घातलें न्ही तें म्हणटा कांदो बी सगळो असो ताका मर्ज करप। हो कुकर मातसो म्हाजो ल्हान जाता, म्हाका एक नवो घेवपाक जाय कुकर। आमचो कशें नॉन वेजाचे कशें वेगळे दवरतात न्ही आयदनां। हें बरें परतून घेवपाक जाय, सकयल वयर करून घेवपाक जाय। हें पळय आतां हांवें बरें परतून घेतलां आनी आतां हातून इल्लेशें आमी गरम उदक घालें, गरम उदक करून दवरप सायडीन आनी तें घेवप। थंड उदक घातलें की चव मातशी बिगडटा म्हणून गरम उदक घालप आनी परत हें थोडें परतून घेवप। आनी आतां मीठ, इल्लेशें मीठ घालया, रुची पुरतें मीठ। आनी परत मातशें परतुया। आनी आतां हें कुकराची सिटी लावन बऱ्यो एक 7-8 सिटी आमी काडून घेवया। हें कुकर आतां बंद करून हेजेर जो पर्यंत हें कुकराची आतां सिटी जायना जातात न्ही तो पर्यंत आमी ह्या सायडीन हांवें हें पॅन दवरलां, म्हणजे लोखणी दवरलां। तातूंत 1 चमचो मोठो चमचो जिरें घेतलां, तीळ 1 चमचो आनी खसखस 1 चमचो आनी अर्द वाटी सुमार अर्द वळें, एक सुद्दां न्ही अर्द वळें सोय घेतल्या। खरें म्हणजे ही सोय न्ही सुकून नाल्ल्याची घेवपाची, म्हजे कडेन नाशिल्लो म्हणून हांवें हो तन्नोच घेतला। आतां हें बरें परतून घेवप तेलान त्या सामकी खोबरें नाल्ल सोय कशी अशी परतिली म्हणटकीर आपुणूच तेलशें सुट्टा न्ही। हें पळय बरें तांबडो जायसर बरें भाजून घेवप।
आणि तें सारण हांवें आतां मिक्सरान काडून घेतलां आनी आतां परत त्याच आयदनार हांवें परत तेल घातलां आनी दोन बरें मोठेच एक कांदो कसोय असो चॉप केला बेश्टो मोठोसो आनी तो कित्याक तो भाजपाक जाय न्ही म्हणून तो आतां होय बीन बरो भाजून घेवपा जाय वांटपा खातीर हेय बी आतां सोय बी ती आमी आयदनान घालून दवरले आनी मिक्सराच्या आतां तातूंत हें भाजून कांदोय भाजून घालपा जाय तातूंत आतां एक 10-12 लसणीची पाकळी उडयल्यात आल्याची कुडके हें बरें आतां परतून घेवप आनी आतां गॅस बंद करून हें थंड जावपा दिवप मातशें हें थंड जालें म्हणटरीत जें आमी सोय बी पळय वांटण घातलां पळय न्ही तातूंतूच हें घालप थंड जालें म्हणटरीत आनी सगळें बरोबरच वांटप आनी आतां इल्लोसो कोथमिरेचो पालो घालया आनी हें आमी इल्लेशें चड घालप ना उदक कारण उदक घालनासतना वांट्टा जाल्यार अति उत्तम पूण वांटना जाल्यार इल्लेशें घालात उदक चड नाका आतां त्याच आयदनान जितून आमी कांदो भाजिल्लो पळय न्ही त्याच आयदनान आनी इल्लेशें तेल घेतलां आनी जें आतां आमी तें वांटण वांटलां पळय न्ही हें पळय हें आतां आमी वांटण वांटलां पळय न्ही तें आतां त्या तेलान घाललां आनी बरें परतून घेवया आतां आमी वास बरो येता हें तेलान घातलें त्या बरोबर वास वेगळोच आयलो आतां हितून न्ही तुमकां खबर आसतली बाजारान मेळटा कांदा आनी लसणीची असो पावडर मेळटा ती आतां तो कांदा लसूण मसाला म्हणून मेळटा पळय न्ही तो हांवें 1-2 चमचे घेतला आनी आतां हितून तिखालाल म्हणजे लाल तिखट बुको मिरसांगेचो बुको म्हणटात ताका हो बरो तिखट न्ही पूण कलर बरो येता हें बरें आतां सगळें बरें 1-2-4 मिनटां बरें परतून घेवप तेल सुटसर मसालो जो पर्यंत तेल सोडिना न्ही तो पर्यंत हें परतून घेवप खंयची रेसिपी मन लावन तर करीत जाल्यार ती सदांच बरी जाता पाशेंस काडून वेवस्थीत टायम काडून ती करपा लाग गडबडीन केली की बरी जायना आतां तातूंत हांवें इल्लेशो कोथमिरेचो पालो घातला हें ऑप्शनल घालपाक जाय असो ना कोथमिरेचो पालो पूण असो मसाल्यान घालो न्ही की तो दिसपाकय बरो दिसता आनी टेस्टूय बरो येता हें पळय आतां इल्लें पॅन पळय तो मसालो सोडटा चिकटना पळय तितलो आनी 1-2 मिनटां मातसो बरो परतून घेवया कलर पळय काय बरो आयला तो एकदम स्पायसी मसाला आनी आतां आमी तें कुकर आमचें शिजून जालें मटण 7-8 शिट्टी काडल्यो थंड जालो आनी तें आतां आमी मटण पॅनान घातलां एकदम टेंडर आशिल्लें तें हाडटनाच एक 7-8 शिट्टीन तें वेवस्थीत शिजलां आतां हांव हांगा सांगूंक सोदतां की ही जर तर रेसिपी तुमकां आवडली
जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक तुमी प्लीज सबस्क्रायब करात, कॉमेंट करून सांगात तुमकां कशी लागली ती, आनी लायक करात आनी शेअरय करात. आतां मिक्सर झंजाळून हांव तें उदक घालतां. कलर कितलो टेम्पटींग दिसता पळय. कलरच पळयल्यार आतांच खावून बसनशें दिसता. आनीक हें मटण तुमी भाकरी बरोबर, नाशण्या भाकरी बरोबर, तांदळां भाकरी बरोबर, पोळये बरोबर, कित्या बरोबरय खावूं जाता. आतां आमच्या मटणाक खतखतो आयला. मटणाच्या रोसाक जाय तितली पातळ करपा. आतां गरम उदक घालपाचें, जाय तितली पातळ करपाचें. हे पळय वयर बरें तेल तरंगता पळय. मटणाक जें तेल आशिल्लें पळय न्ही तें तितलें वयर आयलें पळय. मीठ घालें रुची पुरतें, कित्याक पयलीं आमी घातिल्लें न्ही म्हणून आतां मातशें इल्लेशें बेतानच घालात. खारट जाल्यार उपाय ना, अळणी जाल्यार मागीर घालूं मेळटा न्ही म्हणून इल्लेशें कमीच घालात. आतां हेका बरो खतखतो येवनी. खतखतो आयलो म्हणटरीच आमची रेसिपी तयार आसा. चलात आतां आमी आमची रेसिपी आतां 100% तयार आसा. आतां आमी सर्व करया. ही पळय एक बावलान हांवें ती घातल्या. हें पळय सकयल मॅट दिसता न्ही तें म्हजे कडेन एक झाड आशिल्लें, त्या झाडाची पानां काडून हांवें तें विणलां. तुमी मुद्दम नोट करात हां. आनी आतां हें कोथमिरेचो पालो घालून गार्निश. चलात तर मागीर आमी अशीच मेळुया परत एक नवीन रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत देव बरें करूं.